हे आतां ड्रेजिंगाचो इश्यू चलता म्हणून तर आमी आमकां हिंगा जाण जावंक येयला हो इश्यू कितें हो ड्रेजिंग म्हणल्यार कितें आनी इज दीस गोईंग टू हार्म आवर ट्रेडिशनल फिशरमॅन तेगे लायवलीहूड वयता काय ना हो आमकां कळपाक जाय. सो आयज आमकां हिंगा हे डिसिल्डिंगाची आमकां थोडी म्हायती दिल्या पूण आमकां जाय तें आमकां ड्रेजिंगाचें ड्रेजिंग हिंगा करपाक सोदता तें कशें आनी जरी तें करताय जायत जाल्यार आमकांय बी कॉन्फिडन्सान घेवचें म्हूण आमची मागणी हेजी ड्रेजिंगाची. सो तेन्ना आमी आमचे मिनिस्टर दोनूय मिनिस्टर आहा हिंगा तांकां सांगलां तुमी आमकां तुमचो लेआवट दिया तिका दाखोवया आमचे फिशींग झोन खंय आसा मागीर तुवें आमचे स्टेक्स खंय आसा भाटां खंय आसा ती करतले काय ना करतले हें तुमी आमकां सांगचें म्हूण इतलेंच आमी आमची मागणी तेजे कडेन घातल्या आनी ही आमी वी आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दॅट कम्युनिटी. सो वी आर गोइंग टू टेक दीस वॉट एवर वी हर्ड हियर वी आर गोइंग टू टेक दीस टू आवर मेंबर्स. प्रायमरी म्हणजे वी हॅव ट्राय टू ब्रिंग अ स्टॉप ऑर्डर. फुडें यो. प्रायमरी मीन्स आता आम्ही एक रिक्वेस्ट केला कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इन्क्लुडिंग बोथ द मिनिस्टर्स की राईट नाव SOS स्टॉप ड्रेजिंग नाव फ्रॉम टुडे स्टॉप दे वर सपोज टू कंटिन्यू फ्रॉम टुडे. आता सद्याक होल्डार दवरला. वी विल गो थ्रू ऑल दीस मॅटर्स. वी हॅव इन्वायटेड ऑनरेबल पीपल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑल्सो. ते आमच्या गांवांत येतले आमकां ते शिक्षण दितले तेजेर आमी बसतले भासाभास करतले आनी तेज्या उपरांत वी वील मेक अ डिसिजन टेकिंग इन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इन टू कॉन्फिडन्स दॅट वी शूड गो अहेड ऑर नॉट एज द मिनिस्टर्स हॅव क्लियरली डिफायन्ड मायकल लोबो ऑल्सो that if you want it, take it. If you don't want it, leave it. So it's a simple yes or no, close and shut case. Thank you. सो आतां सद्या आतां टीम येवपा या कॅप्टन ऑफ पोर्टाची सगळी आमी ताका चार्ट्स मागले कितले डेप्थ आहा ते फिजिकली पयलीं आमी डिस्कस करतले चार्ट्स घेवन फिजिकली आमी रिवरां वयतले ते मार्क करतले डेप्थ सांगतले ते वील डिसायड. सगळे चोयल म्हणून टीम वयतलो तेणी बारा टील देन नो ड्रेजिंग नो डिसीड नथींग. आनी एक रिक्वेस्ट केलो आहा थिंगा हो आतां CZMP प्लॅन आहा तोय फायनलायज करा कित्याक तेजेर आमी सोगळें दाखयलो आहा खंय फिशींग झोन आहा खंय कालवां आहा खंयचे एरिया मार्क केला ते कित्याक ती आनी खंय हें मिक्स जावपा नाका. सो ते आमकां मॅप दाखयताय ते फकत तेंगे चॅनल 12 मिटर्स वीथ आनी 3 मिटर्स डेप्थ म्हणटा ते. सो ते 3 मिटर्स डेप्थ बी आमकां फिजिकली वचून चॅक करपा जाय. सो डिसिजन कांय गेलो डिसिजन मागीर जातलें. हे सगळें सॅटिस्फाय जावपा जाय आमगे ते झोन्स जाय ते उरपा जाय ते कोणें हात लावपा जायना. आतां हो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते प्रमाणे तुमकां जाय ती सगळें आमची ड्रेजिंग करता अशें जावपा ना. तुमकां आमकां स्पश्ट आमकां तुमचो लेआवट दिया खंयच्यान ड्रेजिंग घातलें खंय येवपा ना त्या प्रमाणे तुमी चालू करात. The whole eyes सगळे अपरायज जाल्ले म्हणजे ट्रेडिशनल बिकॉज बेजिकली एंटायर मोस्ट ऑफ द रिवर्स आहा ती म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी येता ऑल्दो दुसरी सायड आहा बट ट्रेडिशनल फिशरमॅन एक्टिविटीज म्हणजे लोक हे सगळे पारंपारीक लोक आहा मच्छीमार हे लोक म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी एकूच सरकाराचें चुकलें अशें म्हणून हांव सभेवादार म्हणटा की दे वर नॉट टेकन इन द पार्ट कित्याक एक खंयचो एक्शन प्लॅन करता आसतना दे नीड टू बी टेकन बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर ती तेंची न्हू दे लीव ऑन दॅट इज होल लायवलीहूड ते नदीचेर तेंचो आसा. डिसिल्डिंग ऑफ रिवर्सान इज अ लॉंग पेंडींग प्रोपोजल इन एडिशन टू अदर ऑर्डर्स आनी तेन्ना सगळ्यांक आमकां दिसतालें की तेजें क्लिनींग जावपाक जाय तेजें मेंटेनन्स जावपाक जाय आनी तेजे फ्लो जो हें जाता तो फ्लो स्मूथ फ्लो जावन अकॉर्डिंगली ते आमचे फिशीचे जे मरायन लायफ आहा ते सांबाळपाक. आतां एज अ फिशरीज मिनिस्टर म्हणजे एकूच एप्रिहेन्शन इन दीस प्रोसेस ऑफ डिसिल्टिंग ऑर ड्रेजिंग द मरायन लायफ ऑर द फिशींग हॅबिटायट्स स्टेक्स आनी तेचे जे नुस्त्या पोसपाचे जागे सुद्दां आनी त्या पासून आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाचो टायम आमचें जालेंच कॉन्ट्रॅक्टर ऑर्डर पडली कॉन्ट्रॅक्टरान बोट्यो भितर हाडल्यो आनी सगळेंच केवस पण ही एक आमकां संदी मेळ्ळी जेन्ना तेमी प्रोटेस्ट केलें तेका आमी सांगलें सरकार इज ऑलवेज ओपन फॉर युअर ग्रिवन्सीस. सो आयचो हेतू मिटिंगेचो तांकां आमी पणजे आपयले आनी तांकां एक्सप्लेन केलें तेरो आसतना आमकां दिसता म्हाका दिसता हांवें रिक्वेस्ट केला पोर्ट मिनिस्टराक की टेक देम इनटू कॉन्फिडन्स
द होल स्पिरीट लायज वीथ दीस ट्रेडिशनल फिशींग. सो ताका कॉन्फिडन्सान घेवपाक आमचो एक निर्णय जाला. कित्याक ते कॉन्फिडन्स कॉम्प्रोमायज करपाक ना. तो सगळो जो प्लान आहा तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान एक्सप्लेन करता आनी दे आर रेडी टू कम ऑन द बोर्ड. म्हणजे प्रॅक्टिकली ते नदीक येतले, कॉन्ट्रॅक्टरा बरा भोंवतले आनी दे वील सी एंड दे वील कन्विन्स वॉट एक्झॅक्टली गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू डू. And in this direction, I wish the mission, what we have discussed, the joint meeting, त्यांना confidence and you, त्या सायटीर वचपाक will be a successful mission. And तेरो आसतना ताका तरी कितें डावट आसा, जशें तरी ताणें एक्सप्रेस केला, डिटेलीन तरी तांकां अजून पर्यंत आमच्यान इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकलो ना, then there will be further confusion. So म्हाका दिसता I have full confidence in my traditional fishermen, particularly from my constituency. सरपंचाचूय आहे. दे आर रिच एक्सपिरियन्स. तुमचे एक्सपिरियन्स हे आमचे डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स फिशरीजाचो एक ऑफिसर आसतलो. हे सगळे मेळून घेवन एक होलिस्टीक डिसिजन हेजे प्रोजेक्टाचे जातले. आनी आय एप्रिशिएट मिनिस्टर ऑल्सो हू इज ओपन इन हीज व्यूज. ही हॅज सजेस्टेड तुमकां तरी नाका आपण बॉन्ड करता, बट सिन्स द एनजीटी ताका टायम बाउंड, सो ही इज आन्सरेबल टू दी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल. सो तेजेरूय आमचे मिनिस्टर स्टडी करतले आनी ही वील कम टू ए कन्क्लुजन एज रिगार्ड्स टू डिसिप्लिन ऑफ रिवर्सल. थँक्यू. सो मिनिस्टर सो मरिनाचोय प्रॉब्लम आशिल्लो तो सॉर्ट आउट जातलो भितर. Exactly, my director explained how the marine life exists. तिने आपले टेक्निकली सांगला, पूण तांकां चड म्हायती आहा. तांकां खबर आहा खंय कुल्यो जाता, खंय तिसऱ्यो जाता, खंय आनी कितें जाता, खंय कसलें नुस्तें जाता. सो आयज टायम येयल्लो आसा. दे आर द people who has to be taken into confidence before going ahead with the dredging. Minister, what is your point of view? Dredging will impact on the fishing, right? That's what I have to ensure, because I am fisheries minister. My marine life and the fishing habitat should not be disturbed. So it is up to the biodiversity experts to see that it should not be disturbed. Because we are not expert in this, they are the experts. Biodiversity people. Today's meeting Thank was called No, he's gone. especially by Captain of Ports to diffuse the situation in River Sal. जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमकां तेणी 2 पावटी सांगले की आमकां तुमी आयकोन घेया आनी मागीर तुमी काम फुडें व्हरप. हे 6 किलोमिटर आदी जाल्लें हें काम 3 वर्सां पयलीं. रायट फ्रॉम नुवें टील मारगांवचे फुडें बसून नावेली हे क्रॉस करून फुडें येयल्ले आमी. 6 किलोमिटर्स कंप्लीट जाले. आतां सेकेंड फेज जाता, इट इज अगेन 6 किलोमिटर्स. आमी ताका वेगवेगळे नांवां म्हणटा. कोण म्हणटा ड्रेजिंग, कोण म्हणटा डिसिल्टिंग, कोण म्हणटा क्लिनिंग. पूण ही रिवर साल डिसिल्ट म्हणटा पळय ती जावपाकूच जाय. हे फ्लो ऑफ द उदक वॉटर जे रायट फ्रॉम मारगांव आहा, जे नुवेसून येता, वेदर इट वॉज रेन वॉटर, इट हॅज टू गो अप टू द सी. आनी हायटायड उदक जाता तितले भितर येवपाक जाय. थोडे स्वतेचेर डेप्थ 3 मीटर आहा, थोडे स्वतेचेर 1 मीटर, थोडे स्वतेचेर 1.5 मीटर आहा, 2 मीटर. ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक वांगडा घेवन हें काम करप, हे आयज आमी सजेशन दिल्लें आहा तांकां. तेणी मान्य केल्लें आहा आनी तेणी सांगलां आमी हो प्रपोजल स्टडी करता, तुमच्या ऑफिसरांक धाडा. आमचो ऑफिसर्स जे कॅप्टन ऑफ पोर्टान आहा, जे डेप्थ रिवराचे स्टडी करून तेणी प्लॅनूय केल्लो आहा. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट जेन्ना जाल्लो तेजेरूय रिपोर्ट आहा सगळे, ते व्हरोन तांकां आमी दाखयतले. तेंचे वांगडा व्हड्यांनी त्या रिवरान वयतले आनी खंय खंय मोदेकाच जो चिकोल काडूंक जाय, चिकोल जाल्लो आहा, सिल्ट जाल्ले, जे हिंगासर नावेली हो जो आहा सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट, केन्ना केन्ना तेजे सगळें उदक केन्ना केन्ना अनट्रिटेड उदक बसून वयता. जो तर एक्स्ट्रा फ्लो येयलो ते हितून जाल्यार अनट्रिटेड उदकूय आदी खूब गेल्लें आहा. खूब सारको सिल्ट जाल्लो आहा ह्या रिवरान. ऑक्सिजन लेवल पासून खूब कमी आहा. बायोडायवर्सिटीचो आमचो मेंबर सेक्रेटरी बाब प्रदीप
आमच्या वांगडा तेणें एक्सप्लेन केल्लें आहा तोय थिंगासर वचून चॅक कोत्तलो आनी एकदां सगळे ऑफिसर वयतले वील डू द वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिशरमॅन तांकां सांगलें तुमकां अशें दिसता की हे ड्रेजींग कोल हाडपा खातीर कोत्ता व्हडल्यो बार्जी हाडपा खातीर कोत्ता वो पॅसेंजर व्हडल्यो बोटी येवपाचे आहा जाल्यार ना म्हणून तुमी आमकां लेटर करा आनी आमी तुमकां रिप्लाय दिता म्हणून अशें न्हू म्हणून हें आमी परमिशन दिवंक ना आनी दिवचेय ना म्हणून दीस इज ओन्ली फॉर यू फॉर द ट्रेडिशनल फिशरमॅन त्या वाठारांतले जितके ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तांकां नुस्त्या खातीर ही नदी आमी रिजुविनेट करता रिवायव करता परतून इतली वर्सां जाली ती म्हाका दिसता डेप्थ तेजो भरपूर आहलो आतां चिकोल येवन सिल्ट येवन ती थोडे सदर 1 मिटराचेरूच उरल्या 1.5 मिटराचेर उरल्या 2 मिटराचेर उरल्या सो तेचे नॅविगेशन चॅनल सारके जावचे व्हडयो भितर सारक्यो येवच्यो बोटी भितर सारक्यो येवच्यो आमी जेन्ना वेसल म्हणटात ते वेसल खूब भाशेचो मिनींग आहा ताका कसले वेसल आमी सांगलें की थिंगासर कोल येवंक शकना म्हणून कोणाच्या घरान व्हरपाक तो कोल आमी तिंगा सांगलेलें आहा की आनी कसलेच थिंगासर वस्तू येवचे ना खाली इट इज प्युअरली मेंट फॉर फिशींग एक्टिविटी सो आतां डिसिजन तेंचेर आहा की तांकां जाय वो नाका जाल्यार तेणी रेप्रेजेंटेशनूय दिवचें पडटलें एनजीटी इंटरवेन करचें पडटलें कित्याक आमचो चीफ सेक्रेटरी तिका पर्सनली वचपाचो आहा फुडल्या म्हयन्यान कित्याक आमकां टायम दिल्लो आहा टील मार्च हें कंप्लीट करपाक आनी आमी एफिडेवीट फायल केल्लें आहा की आमी हें कंप्लीट करतले म्हणून सेकेंड फेज मागीर थर्ड फेज जातली सो एनजीटी इज मॉनिटरींग ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया दॅट दे नीड टू बी क्लेन्ड एंड देर इज all the Indians or all people from Goa actually want all these rivers to be desilted. म्हापसा तार रिवर येवन पळया तुमी कितें जाल्या पळय ती डिसिल्ट करपाची गरज आहा हांवें एश्युरन्स दिल्ले हावजाक म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो तेन्ना एश्युरन्स दिल्ले हांवें की इतले वर्साचो हो डिमांड ह्या वर्सा भितर हांव चालीक लायतलो म्हणून अँड वी हॅव वर्क टुवर्ड्स इट डिसिल्टिंग ऑफ रिवर साल बाब लुइजीन फलेरो बाब रेजिनाल्ड चर्चिल हांकां सगल्यांक आमी एश्युरन्स दिला हावजान की आमी हें काम करतले म्हणून डिसिल्ट करून दितले क्लीन करून दितले ही रिवर रिवायव करून दितली ही रिवर सो आमी आमचे एश्युरन्स पूर्ण केल्ले आहा फिशरमॅनाच्या हातीन आतां आहा ते तेणी आपले डिसिजन दिवनी खूंय करपाक जाय कशें करपाक जाय आपूण खूंय नेट घालता थिंगासर करप ना वो तो लेवल आनीक मातसो देंवंक जाय काय चिकोल थिंगा आहा तो काडूंक जाय कितें करूंक जाय तितलें तेणी एक्सप्लेन करून कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आमच्या ऑफिसराक तितलें आमी करून दितले ऑन ग्राउंड मिटींग केन्ना जातली जॉईंट फाल्यांच जातली आमचें डिसिजन फास्ट आहा आमकां तें काम करपाक जाय तो तांकां अशें दिसता की हें आमची रिवर टोटल क्लीन आहा आनी करूंक पारना आनी तेंय सांगलां तांकां की तुमी लॉयर काडून थिंगा वयचें पडटलें म्हणून एनजीटी की ही रिवर बरी आहा हिंगा आमकां डिसिल्टिंगाची गरज ना तेणी सांगचें पडटलें एंड कोर्ट वील डू फायंडिंग्स आमचे फायंडिंगा प्रमाणे करपाक जाय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट केल्लो आहा तेका आनी त्या फायंडिंगा प्रमाणे ती रिवर साल्ट डिसिल्ट करूंक जाय क्लीन करूंक जाय वॉट एवर इज द टर्म लोक म्हणटा ड्रेजींग आमी हिंगा कॅपिटल ड्रेजींग करिना सो तो रिवर जी बँक आसतली सायडीक बांद आहा तेका डॅमेज जावचो ना तो असो वयता सकलाक आतां खंयचे खंय आहा ती सो ते फोटोग्राफूय दाखयल्ले आहा आमी तांकां कित्याक तेंचीच रिवर ती सो ती बरी जावची रिजुवेनेट जावची बरी जावची सारकी क्लीन जावची हे आमचे विचार आनी काय डिसिजन इन अ वीक टाइम नो दे वील टेक डिसिजन तेंचेर आहा सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा ते लिडर पळय हिंगाच आहा बाबा एंटनी मान्यार सगळे हिंगाच आहा सगळे लिडर ते तांकां सांगलें तुमी डिसायड करा म्हणून आनी म्हाका खात्री आहा की ते तेंचेच इंट्रस्टान डिसायड करतले खूब वर्सां जालीं ही रिवर डिसिल्ड जावंक ना क्लीन जावंक ना तुमी करा क्लीन तुमकां जाय तशें करून घेया इतलें म्हाजें मागणें दीस इज अरावंड 7 crores प्रोजेक्ट आनी मागीर अरावंड 8 crores आनी आनीक फेज जातली तेजी आनीक 8 crores जातली म्हणजे एवरी 6 किलोमिटर अप टू द माउथ ऑफ द 7 crores, sir. It is 8.4 crores. 8.4 crores ना पण ते तेणें बिलो मारलेला ते कितें अरावंड 7 point something. थँक्यू